उतर तुझे ऐकूंक शेता सोम्या तुका घेवंक लेता वेदीसशी येवन तुझ्या जेवणाक बागेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटा नामान सोम्या नामान तुका जेवणाक तुझ्या दृढ कर म्हाका नामान सोम्या नामान तुका जेवणाक तुझ्या दृढ कर म्हाका संतोष सोम्यांनी जागी व्हरतो स्पर्शान तुझ्या दैवीक जीव दिवचो मंदिरान तुझ्या येवजण तुझे करचो तुझ्या सहवासांची येवचो नामान सोम्या नामान तुका जेवणाक तुझ्या दृढ कर म्हाका नामान सोम्या नामान तुका जेवणाक तुझ्या दृढ कर म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या न्हू संतोषान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता मेळ्ळें हांव आयची देवस्तुती एवकारिस्ताच्या बलिदानान वांटो घेवन आत्मीक दादोसकाय दैवी कृपा शेगुणाचें दायज आनी शांती समाधान भरपूर जोडूंक आपोवणें दिता हें देवाचें आपोवणें स्विकार कर ह्या एवकारिस्तान खरेपणी भाग घेवंक आमची काळजां मनां देवाक उक्ती करया आनी हें बलिदान भेटोवया मोगाळ भाव भयणीनो समियाच्या जेवणाक हांगासर आमी हजर जाल्या आसता हें जेवण संतोशान स्विकार करूंक आत्मीक रितीनी आमकां फायद्याचें जावंक देवाचो आदार आमी मागया जेजून आमकां दिल्ल्या श्रेश्ठ देण्या पैकी ग्रेस्त देण्या पैकी एवकारिस्ताचें बलिदान एवकारिस्ताचें जेवण श्रेश्ठ देणें हें दिसपडते आमी सेवता आसतना आत्मीक रितीनी घट जावंक तसो आदार आनीक आशिर्वाद आमी मागया जायते बडी आमी सुकोन पडल्या पातकांची दूख धरून देवाची काकुळतांनी बोगसाणे आमी मागया आनी सांगात आमी मागया हांव पातकी सर्पभेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पसत भगवंत सदांच अहंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत
जागृत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच भोवता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळसाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां करपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवदाच्या पुस्तकांतले वाचप. दळबरांचो सरीसपोर सियोन पर्वतार सगळ्या परजांक एक वट जेवण तयार करतलो. सरबेच्या मांसाचे आनी पोरण्या दाका सोऱ्याचे जेवण साराच्या आनी सरबेच्या मांसाचे गाळून काडलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचे. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगुरलेले आसा ते पांगूण तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सरेस्पोर देव हर एक मुखा वयली दुखां पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्या पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. कित्याक सरेस्पोर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटली पळया हो आमचो देव. तो आमची सडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर आमी ताचेर विश्वास दवरलेलो. ताणें आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोष बरी जावया. कित्याक सरेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराचे घरी सदांकां हांव जियेतलो. सर्वेस्पोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो.
सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदकासरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गठाय दिता. सर्वेस्पोराची दरी सदां काळ हांव जियेतलो. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बेरांत हांव चलतां तरी कसल्या वायटाक हांव भियेवचोना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो तांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पोराची दरी सदां काळ हांव जियेतलो. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथे तूं मागताय. म्हजे खोप बोरून वोमता. सर्वेस्पोराची दरी सदां काळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पोराची दरी सदां काळ हांव जियेतलो. सा पावलोन फिलिपेकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणा. ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर परिस्थितींती ददोशी जावंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणेन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितेल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावं तुमी फुडें सरल्यात हें तुमचें थंय आसा तें बरें मन दाखयता. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेले दाराळ संपते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतार हे देवाचे ओडकार. उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त सो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडो. अशें कसल्या बरवशाक तुमकां पयल्यांक म्हूण तुमी समजथेल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या त्यावेळी जेसू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे रास अशें म्हणयेत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरांचें वान दिलें. जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नात.
जेवणाक आपयलेल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुस्ती जानवरां मारल्यान सक्कडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरे आपल्या आंगडीक गेलो, हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैनां धाडन त्या खुणीकारांचो ताणें संवार केलो आनी तांचे शहर भस्मून सोडले. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरां जेवण तयार आसा खरें, पण आपयलेल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितलें तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटा वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या समेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो. थंय लग्नाची न्हेसोवन नातलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इस्ता, लग्नाची न्हेसोवन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत वडया. थंय जातले रडणे आनी दांत किरलोनी, कित्याक आपयलेले समार पण विंचून काडलेले थोडेच. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो, आमच्या जिणयेंत समार संगती पैकी जेवण प्रमुख स्थान घेता. कितें म्हणटा तुमी? वय न्ही, आतां हे रेतीर मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत जेवण आसा न्ही. ओके, खंयचेय एक मिटींग जावं कार्य जावं आसून त्या दीस जेवण आसा जाल्यार फाटी वचोंक दरवड ना. आरामसे मिटींग, मागीर जेवण, इल्लेशें उलोवन मागीर आरामसे घरा वयचें. पण जिंद्या एका मिटिंगाक वा खंयच्या एका कार्याक जेवण नांतर जाल्यार त्या दीस घरा वचोंक इल्लोसो दरवड. घरा वचून रांदीचें न्ही, वेळ आसना, त्या देखून इल्लोसो दरवड जाता. जेवण आसा म्हणलें तक्षण आमचो मूड इल्लोसो चेंज जाता. सारकें न्ही, इल्लेशें संतोश जाता. आज जेवण आसा म्हणलें एक चिंतप आसा. जेवण ना जाल्यार इल्लेशें मूड उणो जाता. जेवण आसा म्हळ्यार लोकांची हजरी खंयच्याय कार्याक जावं ती चडटा. देखून आमच्या जिणयेंत निरंतर दिसाक 2 पावटी म्हणलें बरी संभ्रम करचे, सांगाता येवचे. ते एक आसा जाल्यार जेवण. आनी ह्या जेवणाक कितलो वेळ जाल्यारय आमी येता न्ही. कोणी तुमी बिजी म्हणून जेवनासतना न्हिदले आसात गी? ना न्ही. मस्त फावटी आमी आयकलां, बिजी आसून मिटिंगाक येना, बिजी आसून दुसरें काम आमी करिना. पण हांवें थोडो आयकुना, आज बिजी जालो त्या देखून उपाशीच जावन न्हिदलो म्हूण सांगून. कांय जेवण नासतना कांय उपाशी न्हिदले आसूंक पुरो, पण बिजी आसून राटावळ मस्त जाली त्या देखून आज जेवंक नाका म्हूण सांगून न्हिदले भारी अप्रूप हांवें न्हिदोना. जायत गे, कशेंय जावं मुखार भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेंत जेवण एक भोव आपुरबायेची संगत. आनी जेवणाची ग्रेस्तकाय कितें म्हळ्यार सगळ्यांक आमकां सांगाता हाडटा. जेवण एक मोगाचो संकेत. दुस्मानाक सांगाता काय न्हू आमी जेवणाक बसता गी? ना, जेवणाक सांगाता बसता जाल्यार आमी ते मोगाचे व्यक्ती जावं पुरो एक पंचेती जावन राजी जाल्ल्या उपरांत जेवणाक बसचे. पयलीं आमी एकामेका तोंडा वांकडी करून जेवण जावन मागीर मिटींग करिना. पाद्रेबान पंचेती करचे जाल्यार सगळी पंचेती जाल्ल्या उपरांत, राजी जाल्ल्या उपरांत तासो संकेत जावन आमी जेवण करचें. देखून जेवण सांगाता येवचो एक अवकाश, जेवण वांटून घेवचो एक अवकाश, जेवण एक मोगाचो संकेत अशें म्हणून जायत्यो संगती जेवणा विशयेंत आमकां सांगयत. पण आयची देवस्तुती मुखार भाव भयणीनो, जेवणा विशयेंत आमकां
सांगता नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. हेजे पयलें वाचप आनी वांजेलाचें वाचप दोनी संगती जेवणा विशयंत आमकां सांगतात. हेजे पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें आमकां सांगता एका दोंगरार सर्वेस्पोर देव सगळ्या लोकांक जेवण तयार करतलो आनी दोशी जाता म्हणसर तांकां वाडटलो. कसलें जेवण घे, खंयचें जेवण देवान तयार करचें हें समजाचें जाल्यार आमी इल्लेशें आमच्या भक्तीपणाची रीत समजून घेजय. पुरातन काळार इस्रायल परजेच्या काळार आमी पळयता सगळे संभ्रम दोंगराचेर चलताले. तेंपला पुरा उंच जाग्यार आसली. देव सिनाय पर्वतार मोइसेक भेटलो, एलिया प्रवाद्याक कार्मेल दोंगरार भेटलो. देखून देव आनी दोंगर हे दोनी संगती सांगाता वेतात. हें चिंतप आमकां इतलेंच दाखयता देव पवित्र मनशाच्या इल्लोसो वयर आसा. देव व्हरतो आमी मनशां इल्लीशी किरकोळ. मनशाच्या की सबार वांट्यांनी देव पवित्रतेन वयर आसलेलो, पवित्रतेन भरलेलो म्हणलें चिंतप हें आमकां संगती दितात. देखून लोक देवाक बली भेटोवंक येता आसतना जेवणाचो संभ्रम थंयसर आसतलो. लोक कांय पण इल्लेशें हाडटलो काणीक जावन मनसात आसूंक पुरो, इतर संगती आसूंक पुरो हाड येतालो, खाणीक जावन देवाक अर्पितलो. कांय थोडो वांटो सांगाता मेळून करशितालो वा जेवण जेवतालो. देखून जेवण आमच्या बलिदानाचो एक संकेत आनी थंयसर एक जेवण आसचो तो एक संभ्रम आमी पळयता. आमी हाडलेली काणीक देवान स्विकार केली म्हूण सांगल्यार वा देवाक तो मनीस मानवालो म्हणून अर्थ. देखून काणीक दिवचें, जेवण करचें हें सगळें आमी पोरण्यासोल्ल्यान पळयता. पूण आयच्या वांजेलांत देवूच एक जेवण दिवचें एक गडीत आमी आयकता. देवाक आमच्या बलिदानाची गरज ना, देवाक आमच्या काणिकेची गरज ना. तो उदारी आनी दाराळ काळज आसो. देखून जाल्यार देव आमकां एक जेवण तयार करता. देवान त्या न मेरलेल्या दोंगराचेर जेवण तयार करता मात्र न्ही, सगळ्या जाती कातींच्या लोकांक थंयसर तो एकठांय करता. हें जेवण आसा आमी समजून घेवीत समाधानाचें जेवण. हें जेवण आसा एकामेकाच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसचें जेवण. हें जेवण आसा आमच्या जिणयेंतलें भेंबिरांत नास करचें जेवण. हें जेवण आसा मोतीचें आनी काळजाचें समाधान आनी संतोश दिवचें जेवण. हें जेवण आसा पातकाच्या बांदपासांतलें आमकां सुटोवचें जेवण. हें जेवण आसा आमकां एक नवें जिवीत दिवन सर्गींच्या रासांक पावचें आनी थंयसर संतोशान जियेवचें जेवण. देखून म्हाका भाव भयणीनो, ह्या जेवणाक देव आमकां सगळ्यांक आपोवणें दिता, सगळ्यांक एकठांय करता आनी ह्या जेवणांत संतोशान भागीदार जावंक आमकां एक इन्विटेशन, एक आपोवणें आसा. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयलें जाल्यार परत एक लग्नाचो संभ्रम, जेवणाचो संभ्रम थंयसर आसलेलें आमी पळयता. रायान आपल्या पुताच्या जेवणाक वा कासाराक सबार जाणांक वोवळीक दिल्ली आनीक वोवळीक धाडलेल्या सबारांनी इन्कार केले आनी थोड्यांनी त्या वोवळीक दिवंक आयलेल्यांक परत आपोवणें दिवंक आयलेल्या साकरांक धरले आनी मारले. सडावो जावन हें जावचें अप्रूप ओवळीक दिल्ल्यांक जोर करून धाडचे थोडे पटी आसूंक पुरो, पूण मान जिवेशे मारचे आमी खंयसर आयकना, अशें जावचें बारी अप्रूप. पूण आयच्या वांजेलांत आमकां म्हणटा वांजेलिस्त जेवणाक आपोवणें दिवंक गेल्ल्या त्या साकरांकच तांणी मारले, बडयले, थोड्यांक धांवडायले, थोड्यांक जिवेशी मारले. म्हाका भाव भयणीनो, कितें आमकां ही ओपार सांगता? ओपार एक गरजेचो विशय आमकां सांगता. ह्या जेवणाच्या त्या वर्तुळांत जिणयेक संबंद जाल्लो देवा आनी मनशा मदलो संबंद असो एक वर्तो विशय आमचे मदें आज दवरता. ह्या जेवणांत तावन देवा आनी इस्रायल परजे मदें आसलेलो संबंद कशें आसा म्हणून आमकां हें वाचप नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. इस्रायल परसा आनी देवान ह्या इस्रायल एक वोवळीक दिल्ली. म्हजे सांगाता येया
जेवणाक बसा संतोष पावा. पण इस्रायल परजेन हे इन्विटेशन इन्कार केले म्हणून आमी सांगयेत. 2 फावटी इस्रायल परसा तांच्या जिणयेंत देवाक अविधय जाली. दावीद रायान आनी सलमाव रायान ते सगळे इस्रायल देश वा इस्रायल परसा बांदून हाडलेली. पण सलमाव राया उपरांत इस्रायल परसा ती विंगड जाली, वांटे जाली. उत्तराचे आनी दक्षिणाचे राज्य आनी वेगवेगळ्यो वाटे धरून दुसऱ्याच वाटेन ती गेली, देवा विरोध केली. देखून 720 इस्वेंत आनी 587 इस्वेंत उत्तरेच्या राज्याक समारियन आनी दक्षिणेच्या राज्याक बाबिलोनान दाड घाली. सगळे देवाळ तांचे सगळे आसले देसवाट केले, लोकांक बंदडेक पेले आनी अशे देवाक अविधय जाल्ल्या इस्रायल परजेचे सत्यानाश जाले. परत देवान आपले प्रयत्न बंद करूंक ना. इस्रायल परजेक सुटका मेळ्ळी. परत इस्रायल परजा पाटी आयली. परत तांकां देवाळ बांदूंक आराधन करूंक देवान अवकाश करून दिलो. आनी हेच्या वांजेलांत परत आयलेल्या जुदेव लोकांची चरित्रा प्रतिक्रिया कशें म्हणून आमकां सांगता. जुदेव लोकान परत इस्रायल परजेचे फुडारी जावन आसलेले प्रभाद्यांक तांणी जिवेशी मारले, निमाणे जेजून दिल्ले आपोवणेच तिरास्कार केले. जेजूच्या आपोवण्याकच तिरास्कार केले, मात्र न्ही त्या आपोवण्याक आपण दिवंक आयल्या जेजू कुस कुरसायलेले. मग भाव भयणीनो, इस्रायल परजेक एक भोव वापुरबायेचो अवकाश आसलो दनयाच्या जेवणांत वांटेली घेवचो. पूण तो इन्कार केल्ल्या खातीर रागान जाता आनी गेल्ल्या कडेन आसल्या सगळ्या लोकांक तो भितर हाडता. तशें म्हळ्यार देव इस्रायल परजेक दिल्ले आपोवणे नेगार केल्ल्या खातीर त्या परजेक सोडता, सगळ्या उरल्या लोकांक तो भितर हाडता. जावंक पुरो जुदेव न्हय आसल्या लोकांक, जेंतिलांक भितर हाडता. तांकां तो जेवणाचो संभ्रम दिता आनी आपणाची भुरगीं जावचे दायज तो आमकां दिता. देखून आमी सगळीं त्या जेवणाचो संभ्रम आचरण करूंक देवान विंचून काडलेली परसा. आमी सांपावलांक जेंतिलांचो आपोस्तल म्हणटात. सांपावल सगळ्या संवसारार गेलो आनी सुवार्ता ताणें जुदेव न्हय आसल्या लोकांक परगट केली आनी ह्या मुखांतर देवाचे राज परत ते बांदून हाडले. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आज हांव आनी तूं आमी जुदेव न्हय, पण जेवणांत आमकां वांटो दिला देवान, आपोवणें दिला. हें जेवण दिसपडतें आमी स्विकार करूंक व्हडा उमेदीन आमी येवंक जाय. जर तर देवाचें आपोवणें इन्कार केलें जाल्यार कितें जाता म्हणून इस्रायल परजेंत रावन आमी शिकयत. त्या इस्रायल परजेन अन्याय केलो, अनिता दारली, भ्रश्टाचार केलो, हेर देवांची पुजा केली, दुबळ्यांचें शोशण केलें आनी नासाची वाट धरली. सगळे सत्यानाश जाले. देखून देवाचें आपोवणें इन्कार करचें न्हय, बगार आमी देवाचें आपोवणें स्विकार करून त्या आपोवण्याक पाळो दिवन त्या जेवणांत आमी सहभागीदारी जावंक देव आमकां उलो दिता. हेच्या वांजेलाच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार लग्ना सालांत लग्नाच्या मुस्तायकेची घुसपड आसली आमी पळयता. सबार जाण थंयसर आसले आनी राय आयलेल्या वेळार एका व्यक्तीन लग्नाची मुस्तायकी घालूं ना, त्या देखून ताका धर्न भायर उडया म्हूण सांगलें. सवाल तुमच्या मतीन उदेन असो पुरो. सगळ्या वाटेर आसल्या बोऱ्यांकी कोट्यांकी बरो धर्न हाडला, भिकाऱ्यांकी बोऱ्यांकी सगळ्यांक धर्न हाडला. लग्नाच्या सालांत मुस्तायकी खंयची तांची लगी? खंय तांणी मुस्तायकी घालून येवची? असले एक सवाल तुमच्या मतीन असो पुरो. पण हांगासर अर्थ इतलोच मोगाळ भाव भयणीनो, लग्नाच्या संभ्रमाक येता आसतना एक मुस्तायकी घालून येवंक आसा. कोणा लागीं मुस्तायकी आसा तांणी शीत भितर येवेत. कोणा लागीं मुस्तायकी ना, त्या लग्नाचो कारबारी त्या हॉलाच्या त्या माटवाच्या मुखार मुस्तायकी दवरता. ती मुस्तायकी तांणी घालीचे आनी जेवणाच्या संभ्रमाक येचे. कशें मिसाच्या सुरवेर हे आसा मुस्तायकी घालता, ते मुस्तायकी घाल्यार मात्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवयेत. तशेंच त्या लोकांनी आयिल्ल्या लोकांनी मुस्तायकी नात जाल्यार त्या रायान दिल्ली मुस्तायकी घालूंक आसा आनी त्या लग्नाच्या संभ्रमांत वांटेली घेवंक आसा. पूण हो मनीस लग्नाची मुस्तायकी घालिनासतना रायान दिल्ली मुस्तायकी कुशीक दवरून शीत लग्नाच्या संभ्रमाक आयलो आनी त्या दाळा ताका धरतात आनी हातपाय बांदतात.
काळोखाच्या रासांत ताका उडयतात. लग्नाची मुस्तायकी नासतना लग्नाच्या संभ्रमाक कोणायकी वसोंक साध्य ना. मोगाळ भाव भयणीनो, हो विशय आमकां भोव गरजेचो. आमकां सगळ्यांक एक मुस्तायकी देवान दिल्या. क्रिस्तांव भावार्थाची मुस्तायकी आमकां वॉल लावंक वा पवित्रान दिवंक काडलेल्या वेळार आमच्या आंगार एक दोवी मुस्तायकी दवरून यासक म्हणटा, तो नवी रचना जालाय, क्रिस्ताक तो नेसलाय, ही क्रिस्ती न्हेसोवन ही तुजी न्हेसोवन बायली क्रिस्ताची वडवीक पासारता. ती दोवी न्हेसोवन क्रिस्ताक नेसलेला असो एक संकेत. मग भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक ती मुस्तायकी दिल्या. आनी ताच्या बराबर क्रिस्तांव भावार्थाची मुस्तायकी, क्रिस्तांव जेसूचो पाटलाव जावची आनीकी मुस्तायकी, सकारामेताची मुस्तायकी, क्रिस्तांव जिविताची वडविकाय पसारची मुस्तायकी, अशें थारावळ मुस्तायकी आमकां दिल्यात. ही मुस्तायकी आमी पांगुरूंक आसा. जेवणाच्या सालांत आमी संभ्रम करूंक आसा. देखून आज एक सवाल, ह्या जेवणाक आमी भागीदार जावंक आपण स्विकार करता आसतना ही जेवणाच्या संभ्रमाक सहज जाली मुस्तायकी म्हजे लागीं आसा गी म्हणलें एक सवाल आमी विचारया. सर्गींच्या रासाक आमी त्या जेवणाक वता आसतना ही मुस्तायकी भोव गरजेची. नितळायेची मुस्तायकी, पवित्रपणाची मुस्तायकी, येवकरिस्ताच्या जेवणाची मुस्तायकी, ही सगळी मुस्तायकी आसल्यार मात्र आमकां सर्गींच्या रासाक रिगोवंक साध्य आसा. जर तर ती मुस्तायकी आमचे लागीं ना, बेगिनसी एक मुस्तायकी कान घेवंक आमी प्रयत्न करीचे. जर तर आमी गाल्ली मुस्तायकी मेळ्ळी जाली जाल्यार ती बरी उमळून एक बरें आयान करून क्रिस्तांव जिविताची वडविकेचे भायलो गुर्त जावन भावार्थाची मुस्तायकी आमी घालया. आनी नितळ मुस्तायकी आसलेली आमी नितळ काळजान ह्या जेवणाक संभ्रम करूंक देव आमकां आपोवन व्हरतलो. आनी तसलें भाग आमकां फावो जावन दी म्हण आमी मागया. हे इकोरिसाचें जेवण त्या जेवणाचो आनी एक प्रतिरूप. ह्या जेवणाक येता आसतनाय आमी नितळ मुस्तायकी घालून येवंक आसा. खुमसर आमी जावन आमची काळजां मनां नितळ करून ह्या जेवणांत आमी भागीदार जाता जाल्यार तो संतोश आनी दर्जो जाता आनी आमकां देवाचो अनुभव मेळटा. दिसपडटे ह्या जेवणाक आमी येता आसतना असलो अनुभव सोडूंक नितळ मनान हे जेवण संभ्रम करूंक देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून माऊनपणी एक घडीभर आमी मागया. उबे रावया आनी आमचो भावार्थ आमी वसारया. सर पदवेदार बाबतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलो स्पुतो सकाळा आदी बापा तावन जल्माला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसारलो करो दी. तो देवा तावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सुसैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू गेल्यात. आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडवणे पसत सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पोंच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जीवन जालो. सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिब्यांचे आनी मेल्यांचे मनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजपडकेक शेवट वचचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता. ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक हांव म्हणटा. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्रान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, एक कुटुंब जावन सुमयाच्या मेसा बोवारी आमी जमल्या आसता. आमच्या गरजां खातीर बापा लागीं आमची प्रार्थना आमी उबारुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या मोगाक दिसपडतें साक्ष जावन जियोंक तांकां प्रेरण दी. तशेंच पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमी सर्वांनी तुजी सुवार्ता परगटूंक आनी तुका साक्ष जावन जियोंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्यांनी सर्व धर्माच्या लोकांक भेदभाव नासतना देखून तशेंच दुबळ्यांक आनी सामाजीक शोशण भोगतेल्यांक
सडीत कुमोक करूंक आनी आमच्या समाजाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व कृषिकांक तांच्या वावराक बरो फळ लाभय आनी बेळ्यान नास जायना अशें राख. अशें आमकां आमचो दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध जाग्यांनी चलोन आसची झुजां आनी झगडीं निवराय आनी समाजेंत विभाजन करन अशांती उपजोवच्या वायट सक्तींक पाट करन शांती समाधान रुता करूंक सर्वांनी हाताक हात मेळोवन वावरीशें बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तांचें शिकाप बऱ्या तरान शिकोवन बरें फलितांश जोडून आनी बऱ्या फुडाराक फावोवंक तांकां बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्लीं आमी तुज्या उतरान आनी आत्मीक खाणान नवे उमेदीन बरोवन बरी आनी संतोषभरीत क्रिस्तांव जिणी जिवंक आनी दिसपडतें तुज्या मोगाचे साक्षी जावंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी एक घडीभर आमची सर्व तेसावा देवा मुखार आमी उबारया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापाक ही प्रार्थना तुजे मुखार आमी दवरल्यान तीन तूं मानून घे आनी आमच्या गरजेक पडटा ते सदां फावो कर. तुजी विश्वासीपणांत सेवा करूंक आमकां फावो कर. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पुण्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा, काळजा आमची आजो पुंडीत हांव तुका. कणबेजार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्तान. कणबेजार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्तान. गोवान सोबोंडो मनशा वावरान केल्लो स्वीकार कर म्हूण तो परता. बदल म्हूण तुज्या पवित्र कुडीन सोम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार. पुण्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा, काळजा आमची आजो पुंडीत हांव तुका. कणबेजार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्तान. कणबेजार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्तान. मोगाळ भाव भयणीनो की आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमी आमच्या निख्या पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्पोर्त मानून घे. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालतां ती मागणी आनी देणी मांडून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या दैवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशांची दया करून ताणे अवकार मर्येतावन सल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन सावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून केदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगात पातकांचे बोगसाणे मनशाक तुमचे बसत आनी समेज मनशा बसत हें वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंदो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पिठे पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेजता तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेज तांची दाय कर पूण आमी मागता ह्या भुरग्यांचे तुजी दाळेचे मोळची दिश्ट घाल ह्या भुरग्यांचे सगळे कश्ट आनी ताची पिडा आनी ताची अनवरां सगळीं निवारण ताका बऱ्या भलायकेक आनी बऱ्या शांती समाधान आनी संतोशाच्या माया मोगाक तूं पाव ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती बगेन दंदूत आनी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बराबर सस्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी माय म्हाका आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सडवंदराची आज्ञा मना धरून ताने शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची दुपातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली तेंतेसवांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कांय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रसवडस लयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदां घाल तुमचे सौभे आसो. एकामेकांक आमी शांती दिवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती सर्गींच्या जेवणाक आनी उकरिसाच्या जेवणाक आमकां आपोवणी दिवची. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना पण तुज्या उठानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणेचे दैवीक हिणांत आमकां मोगान एकठांवचे. दी सोम्या देणे तुजे. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणेचे दैवीक हिणांत आमकां मोगान एकठांवचे. दी सोम्या देणे जिविता सोबुंडो तुमकां हांव दिता. सस्तीक जिविता तुमकां हांव आपयता. घेया काया आमर जाया सर्गीचे मानाक हांव दादो जाया. घेया काया आमर जाया सर्गीचे मानाक हांव दादो जाया. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणेचे दैवीक हिणांत आमकां मोगान एकठांवचे. दी सोम्या देणे तुजे.
सोबुपादीस तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा येया घेया सर्गी दया ल्हाना बावळांक म्हज्या आदार जाया येया घेया सर्गी दया ल्हाना बावळांक म्हज्या आदार जाया सौम्यादिकान सर्गीचे पोषण जिणेचे दैवीक हिणांत आमकां मोगान एकठांवचे ती सौम्या देणे तुझे सौम्यादिकान सर्गीचे पोषण दैवीक जिणेचे दैवीक हिणांत आमकां मोगान एकठांवचे ही सौम्या देणे तुझे प्रार्थुया महिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अधिक संपूर्णयेन ताच्या देवसैबांत आमकां वांटो दी ह्या आमी मागता क्रिस्तांच्या सौम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताचे शांतीन खावन तुमकां धाडटा पोविसच्या उजवाडान आमी सगळ्या संवसारान पुष्टी सावन जिविता खाणान सगळ्या संवसारान एका ताळ्यान सर्या आमी मुखार सदांनी तिचे वाटे नीट सोलो सौम्यादी आधार शांत समाधानान एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सदांनी तिचे वाटे नीट सोलो सौम्यादी आधार शांत समाधानान संतोषानी घेऊन आमी सगळ्या संवसारान कष्टामध्ये भर वचून सगळ्या संवसारान एका ताळ्यात सर्यामी मुखार सदांनी तिचे वाटे नीट सोलो सौम्यादी आधार शांत समाधानान मुखार पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिवं आमकां बागेन कुसाचे कुरवेन नेवरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन